किती झालं मला सांग मागची मंडळी पाया पडतो किती झालं एक सेकंड चलता मुद्दो सांग मेन मुद्दो आज किती झाला तुम्ही कित्याक जमले हांगा सर हो प्रथमेश मावळणकर जो आसा हो नालायक दर्डीरो जो आसा हो पाकिस्तानाच्या कास्ताचो आसा ह्या देशातलो न्हू हो पोर्तुगीजांच्या कास्ताचो हो जो आसा तो आतंकवादी हो अफजल खानाच्या कास्ताचो अशा दोन आवयच्या भुरग्यांका दोन आवयच्या बापायक एका दोन बापूय दोन आवय आसतले तो एक पेंड्याचा बापूय असेल बाप झावऱ्याचो हे नालायक सगळे आयज हलकट राजकारणा करपाक हे भुरगे फुडें सरल्यात आणि पेडणेकरांची इज्जत काडपाक गेल्यात ह्या असल्या तरुणांका नागडो करून हांगा मसालो घालपाक आम्ही पेडणेकार जे आसात हे स्वाभिमानी पेडणेकार आसात ह्या भगवती रवानात आमकां पोसता ही भगवती रवानात आमकां जगयता हेची आवय बापूय पोशिना आमकां आमची आवय भगवती आमची प्रथमेश जो आसा तो नालायक आसा आमची आवय जी आसा ती पेडणेकाराची कोण आमचो बापूय कोण आमची आवय कोण ह्या भगवतीच्या आम्ही सगळे पुत्र स्वाभिमानी हांगासर जमलेले आसात हो प्रथमेश नालायक दर्डीरो आसा ह्याका गाळून मारपाक जाय आणि हे जे तेणी कृत्य केला आमच्या पेडणेकरांक गृहीत धरला इल्लो प्रत्येक जण राजकारणी जो आसा तो पेडणेकरांक गृहीत धरता पेडणेकरांक पावडेलो पेडणेकरांक गाळी घातले कितेंय केलें पेडणेकर वगीं न्हिदता ना न्हिदचे आमी न्हिदतले दाखयतले पेडणेकर कसले कास्ताचे आसा ते दाखयतले बरें सोड येयले का आमी आणि ह्याच्या पयलीं आमकां एक कायदेशीर कारवाई करची पडटली आमी हांगासर बेश्टी बॉम्ब मारून जावची ना बरोबर आमी पोलीस कंप्लेंट करूया आणि आमच्या पेडणेकरांची मानहानी जाल्लेली आसा जाली काय ना ह्याका हो पीआय जो दळवी जो आसा आपूण व्हडलो सिंगम समजता ह्याका जर कास्ताचो जर आसा पुलीस तो जाल्यार तेणी आयज रातच्या भितर अरेस्ट करपाक जाय
आयज तेणे आयज आमी कंप्लेंट दिवंक सगळे जाण पुलीस स्टेशनार
फटला नाही लो
मेमोरंडम दिता म्हणटा ती लेटर दिता हांव रिपोर्टर न्हू तुमकां त्रास भितर येवंक जायना हांव ताका म्हणटा तूं मेमोरंडम पीआय पळयता पीआय नसपाची तूं कोण काय भायर सांग सुपर नेशनल गोयकर पण
फेसबुक लाईव्ह माफी मागल्याशिवाय काय झालं मागता न्यूज कडनं एन एन आमच्याकडे सॉरी मागूशीच पडतली जाहीर त्याला माफी मागूची पडटली आमच्याकडे आम्ही सोडले पोलिसांनी त्यांना अरेस्ट करपाचे त्या प्रथमेश मावळणकराक अरेस्ट करपाचो आमच्या भाषेचो आमकां अभिमान त्यांनी आमच्या भाषेक त्यांनी खूप काय काय म्हटलं त्यांनी हय येऊन आमची सॉरी मागायची जर तो अरेस्ट झाला जाल्यार तुमचे फुडले पाऊल कितें आसतले त्यांनी आमची सॉरी मागपाची भाषेत जर त्यांनी ह्या गेला त्यांनी सॉरी मागपा आपला चुकला सगळ्यांच्या पाया पडायचा ही आमची अपेक्षा जर तो अरेस्ट जायना जाल्यार तुमचे फुडले पण आमचे अरेस्ट जायना जाल्यार आम्ही स्ट्राईक करतले हंच बसतले पोलीस स्टेशनाच्या दारार बसतले दारार वयतलो नाल्यार आम्ही इतके बरेपणान इलो कित्याक त्यांनी सॉरी मागांक जाय एक्शन घेवंक जाय जाल्यार आम्ही सगळे जाण थंय वयतलो आम्ही वायट काय करूंक ना आम्ही पोलीस स्टेशनाचेर इलो कोण तरी न्याय दितले आमकां त्याच्या खातीर आम्ही हय इलो आणि तो न्याय आमकां हेंच्यांनी साहेबांनी मेळून दिवचा ही आमची अपेक्षा ना जाल्यार खूप काय काय वायट जाताला हेतून वायट जाताले का आम्ही सांगांक शकतो ना काय जाताला आता जो मेरा जो मेरेन तुमकां न्याय मेळना तो मेरेन तुमी हांगासर हालचे माफी मागायची माधव खया आज पेडणेचो युवक जागृत जाल्लो आसा विषय असो आसा की थिवी ह्या गांवचो सो कॉल्ड मॉडल प्रथमेश मावळींकर हेणी सोशल मिडियाचेर एक व्हिडिओ घातला आणि आमच्या पेडणेकारांच्या भाशेची किल्ली उडयल्या धजा उडयल्या आमी एकूच सांगूंक सोदता की आमी स्वाभिमानी पेडणेकार जेन्ना एक जाता तेन्ना आमचेर जर कोणी अन्याय करता आमचेर म्हणा आमच्या संस्कृतीचेर म्हणा आमच्या पेडण्याच्या एकूणच जी आमची जडण घडण आसा आमची भाशा आसा
ह्या भाशेचेर जर कोणूय आमची खिल्ली उडयत, आमची जर बारा मारीत जाल्यार आमी वोगी रावचे ना. आनी ताका लागून आयज जर हो युवकांची उपस्थिती आमी पळयत जाल्यार अशें दिसून येता की आयज आमचो पेडण्यांतलो युवक जागृत जाला. कोणूच आमची जर धजा उडयत जाल्यार आमी वोगी रावचे ना. प्रथमेश मावळींकर एक मॉडल जायत, तो व्हडलो बॉडी बिल्डर जायत. ताका आमच्या सगळ्या युवकांनी हुश घातलेली आसा. आयज त्याचो पुतळो गेल्लो आसा. आयज त्या पुतळ्याक आमी चपलाचे हार घालपाचे आसा, त्याचो निशेध करपाचे आसा. पूण आमी आतां आयज पुलीस स्टेशनाचेर येयला आनी पुलीस स्टेशनाचेर आमी जें निवेदन दितले त्या निवेदनाचेर 24 वरांचे भितर हो जो प्रथमेश मावळींकर आसा ताका आमचो जो PI जिवा दळबी आसा, जो सिंगम म्हणटा जाल्यार तेणी थंय सिंगमपण आपूण दाखोवपाक जाय. आनी 24 वरांचे भितर ह्या प्रथमेश मावळींकराक अटक करून हांगा हाडूंक जाय. आनी आमच्या सगळ्या युवकांच्या फुड्यान प्रथमेश मावळींकरान आमच्या पेडणेकरांची माफी मागपाक जाय. तो पर्यंत आमी वोगी रावचे ना. आनी ताका लागून आमी सगळे आयज एकठांय जाल्लेले आसा. तो व्हडलो मॉडल जायत, पूण आमी ताका एकूच विनंती करता, एक माणूस म्हणून एक जगपाक तेणी शिकपाक जाय. दुसऱ्याची धजा उडोवपाची, दुसऱ्याच्या भाशेची धजा उडोवपाची ताका अजिबात हक्क ना. आनी ताका लागून ताका म्हाग पडटले. वचत थंय आमचे भुरगे जेन्ना ताका मेळटले तेन्ना ताका हेचो जाप विचारताले. आनी तेचो जर फुडें कितें करियर आसा जाल्यार तें करियर ऑलमोस्ट सोंपल्या भितर आसा. आमच्या पेडणेकारां वांगडा जो चॅलेंज घेता सोंपलो म्हणून सांगपाचो. ताका ही प्रथमेशाक सोडचे ना. जो व्हिडिओ आमच्या सूर्यकांतान जो सगळ्या सोशल मिडियाचेर व्हायरल केला तेन्ना आमच्या पेडण्याच्या जनतेक कळ्ळें की हो मावळींकर आसा, त्या मावळींकरान आमचेर अन्याय केलेलो आसा. गरजे भायर आमी तेच्या वाटेक वचोंक ना. गेला आमी तेच्या वाटेक. आमकां थोड्या लोकांक खबर पासून ना हो कोण प्रथमेश मावळींकर, पूण ताका कोणी हक्क दिला आमच्या पेडण्याच्या भाशेचो अपमान करपाक? हो आमी हांगा प्रश्न उपस्थित करता. आतां हो व्हिडिओ तेणी मांद्रे केल्लो, ताका हक्क ना. आनी पेडणेकार आता आमी जे आमचे निवेदन आमी बरयलेले आसा, ड्राफ्ट केल्लेले आसा, त्या सगळ्यांचेर युवकांनी आमच्या सायनी केल्लेले आसा. आयज आमचो युवक बेजार जाल्लेलो आसा. गरजे भायर आमचो कित्याक अपमान आमी सहन करपाक जाय? आमी आमचो अपमान केन्नाच सहन करपाचें ना. आमचे युवक जागृत जाल्लेले आसा, स्वाभिमान जागृत जाल्लेलो आसा. ह्या प्रथमेशाक आमी कितें तो धडो शिकयतलेच. आता जे आमी निवेदन ड्राफ्ट केला, जो मेमोरंडम ड्राफ्ट केल्लेलो आसा ते तुमच्या सगळ्यांच्या साक्षीन जे पेडण्याचे जे आमचे PI आसा जाल्यार तेजो प्रतिनिधी PSI आसा तेचे कडेन आमी सुपूर्द करतले. आनी 24 वरांची मुदत आता 8 जाल्या. फाल्यां 8 पर्यंत तेणी ह्या प्रथमेशार एक्शन घेवकूच जाय. हांगा सगळे ठाण म्हणून बसतले. हो जो विषय आसा आमी सपोर्ट केला. एक मिनिट. आयज तुमच्या आमच्या सगळ्यांच्या साक्षीन हो प्रथमेश मावळींकर जेणी आमच्या पेडण्याच्या भाशेचो अपमान केल्लो आसा, ह्या प्रथमेशाचेर बेगीन एक्शन जावची. चडांत चड आमी 24 वरां दिता. आतां 8 वरां जाल्लेली आसा. फाल्यां सांजच्या 8 वरां पयलीं प्रथमेश मावळींकर आनी तेजो दुसरो कोण साथी आसा तेजें नांव आमकां खबर ना, त्या दोगांयच्या बद्दल इन्व्हेस्टिगेशन करचें पुलिसांनी आनी त्या दोगांयकूय हांगा हजर करचें. आनी आमच्या सगळ्यांच्या समक्ष त्या दोगांयनी हांगा पेडणेकरांची माफी मागपाक जाय अशें निवेदन आमी हे हांगा बरयलेलें आसा. तुमचो सगळ्यांचो ह्या निवेदनाक सपोर्ट आसा न्हू? सोडचे ना रे, सोडचे ना. पेडणेकरांचा, पेडण्याच्या भाषेचा. काय करतो सर द्या निवेदन आमची पेडणे तालुका नागरिक समिती म्हणून आसा. त्या पेडणे तालुका नागरिक समितीचो अध्यक्ष आसा. त्या समितीचो सुद्धा ह्या सगळ्या चळवळीक हांव एको जाहीर करता. तांच्यांनी बी आपलो सपोर्ट आमकां जाहीर करचो. पेडणे नगर विकास मंच जो आसा पेडण्याचो त्याचो पूर्ण पाठिंबो ह्या सगळ्या युवा कार्यकर्त्यांक आसा.
भाषेचा पेडण्याच्या भाषेचा पेडणेकरांचा रिपोर्टरांक दिवंक जाय आसा ती झेरॉक्स दिल्या हेजे कडेन दिल्या एक हाती कॉपी कोणाकडे दिल्या पळय तेजाकडे दिल्या एक कॉपी दी म्हाका दी एक कॉपी म्हाका दी तेजी ओके रिसिप्ट ते हांव मरे दिल्या तेजाकडे एक्स्ट्रा कॉपी दिल्या सगळो लोक येवपाचो फाल्यां म्हणून फाल्यां जाता सांगतले नमस्कार माझे नाव तुळशीदास कोटणकर आसा हांव पेडण्यातलो एक्चुअली हो प्रथमेश मावळींकर म्हणून त्यांनी जे वक्तव्य केलेले आसा आणि त्यांनी जो व्हिडिओ व्हायरल केलेलो आसा ह्या व्हिडिओचो आम्ही सगळे पेडणेकार मेळून सगळ्यात पयलीं आमी निषेध करता आणि आम्ही जे हांगासर सगळे जाण जे हांगासर जमल्यात ते पॉलिटिकल काय न्हू आम्ही फक्त आमच्या पेडणेकारां खातीर जमल्यात कित्याक तर आमच्या पेडणेकारांचे भावना त्या माणसान दुखयल्ले आसा हे जे त्यांनी वक्तव्य जे केल्लेले आसा नाका जाल्लेले तेचे आम्ही सगळे पेडणेकार भुरगे निषेध करता आणि आम्ही पुलिसां कडेन मागता की तेंच्यांनी बरे पैकी आमकां तेंच्यांनी सहकार्य करचे अशें आमी ह्या पुलिसां कडेन मागता हांगासर सगळे जे युवा भुरगे सगळे तुमी जर पळयशात जाल्यार युवा भुरगेच जमलेले आसात अशें म्हणजे कितें की आमी एकामेकाच्या फोनान फक्त जमले हो जो व्हिडिओ व्हायरल पयलो आनी फोनान फक्त आमी जमले त्या खातीर हांव पेडणेकारां कडल्यान म्हणजे सगळ्या भुरग्यांच्या वतीन हांव पुलिसां कडेन मागता की तेंच्यांनी ह्या प्रथमेश मावळींकर आहा तेचे आम्ही परत फाल्यां सकाळी हांगासर फाल्यां सांजचे राती 7 वरांचेर आमी परत हांगासर जमतले आनी तांकां जाब विचारतले की तुमी हेचे फुडें कितें केल्यात काय म्हणून त्या खातीर सगळे आमच्या पेडणेकारां कडेन मागता हेतूनसून हांव एक सगळ्यांक संदेश परत दिवंक शकता आयज जी मेजॉरिटी जाला ती हेच्याकून जास्त मेजॉरिटी फाल्यां हयसर 8 जावची आणि पुलिसांनी आमकां न्याय दिवचो इतलेंच हांव मागता देव बरें करूं आणि दुसरे नमस्कार हांव ॲडव्होकेट जितेंद्र गांवकर पेडण्याच्या ह्या भूमीन हे लोकपान घालपाची अशी मागणी PI साहेबा कडेन करतात धन्यवाद जर 24 वरां भितर जर त्या मनशाक तो प्रथमेश मावळींकर कोण आसा आपणाक व्हडलो एक्टर ह्या मॉडल म्हणटा ह्या व्यक्तीक जर हांगा हाडूंक ना जाल्यार आमी हांगा धरणे करतले आमी हांगा भंय बसतले आमकां पेडण्याच्या भाशेचो अभिमान आसा आणि ह्याच फुडें खंयच्याच व्यक्तीक आमच्या पेडण्याच्या भाशेक किंवा आमच्या पेडण्याच्या भुमीक अपमान करपाक आमी दिवचे ना हे ठाम मत आसा आमचें माझे नाव सागर तिळवे हांव पालये पंचायतीचो पंच मेंबर तसेच गोवा स्टेट हॉर्टिकल्चरचो डायरेक्टर जे प्रथमेश मावळेंकर जेनी जो हांगा पेडणेकारा खातीर अपशब्द जे यूज केल्लेले आसा तेचो आज आमी सगळे जाण हांगा निषेध व्यक्त करता ताका इतलेंच सांगूंक सोदता की पेडणेकार ह्यो सामान्य व्यक्ती न्हू पेडणेकारांक आज सगळ्या क्षेत्रांत आज पेडणेकाराचें वर्चस्व आसा आयज जर आमी पळयले जाल्यार सगळ्या क्षेत्रांत बऱ्या पदाचेर पेडणेकार आसात एज्युकेशन म्हण खंयचे डिपार्टमेंट सगळे आमी जर पळयले जाल्यार बऱ्या पोस्टाचेर आयज पेडणेकार सगळे बऱ्या पोस्टार आसात तशेंच जर आमची जी संस्कृती आसा ती टिकोवपाचें काम पेडणेकार करतात आयज बऱ्या पैकी आमी नाटकां जातात शिमगो जातात जी बरी आमची जी संस्कृती आसा ते टिकोवपाचें पेडणेकारांनी काम केल्लेलें आसा आणि पेडणेकार हे स्वाभिमानी पेडणेकार आसात आज तेणी स्वाभिमान पेडणेकारांचो जो अपमान केल्लो आसा तो तेका तेणी तेची माफी मागपाची जाहीर माफी मागपाची अशें तेका आमी आव्हान करता आणि पोलिसांक आमी विनंती करता की बेगींतल्या बेगीन तेचेर तुमी कारवाई करपाची इतलें हांव सांगून म्हाजे 2 शब्द सोंपयता धन्यवाद माझं नाव किशोर शंकर वराडकर जो प्रथमेश भाषा म्हणून जो माझी गावठी भाषा मी माझी भाषा गावठी पेडण्या माझ्या भाषेचो म्हाका अभिमान हा जसो त्यांनी अपलोड केला सोशल मिडियाचेर व्हिडिओ तसो त्यांनी चुकी मागपाची हय चुकी मागल्या उपरांत आमी व्हिडिओ काडटलो आणि त्यांनी अपलोड करपाचो तो ही माझी अपेक्षा अशी अपेक्षा आम्ही कोणाक सोडचे ना आम्ही पेडणेकार आमच्या भाषेचो आमकां खूब अभिमान हा सोडचे ना रे सोडचे ना
आणि दुसरं म्हणजे या साहेब लोकांनी आम्ही एक्शन वाईट काय घेऊंक ना. आम्ही येऊन हेंच्याकडे न्याय मागांक येयलो. तो न्याय हेंच्यांनी आमकां दिवपाचो. न्याय जर आमकां दिवंक ना जाल्यार आमी हय फाल्यां बसतलो. कोण हलचो ना आमचे भुरगे. अख्ख्या पेडण्या जमा करतलो. त्यांनी येऊन चुकी मागपाची आमची अशी आमच्या. आणि 2 शब्द माझे सोपयते मी. प्रथमेश मावळणकरान आज सगळ्या पेडणेकरांची इज्जत चव्हाट्यार हाडल्या आणि ताका चव्हाट्यार हाडपाचो आणि रस्त्यार हाडून बरो मसालो मारपाची जबाबदारी आता आमचेर येयला मरे. हे आमकां करचें पडटलें. ही भारत भूंय जी आसा ही भारत माता जी आसा ती आमची सगळ्यांची आणि हे सगळ्यांचो हक्क आसा. पण हो हक्क आसतना सुद्धा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरान आमकां उलोवपाक मर्यादा घातलेले आसात. वगीत आमी कोणाक गाळी मारपाक शकना. आमी दुसऱ्या भाशेचो इन्सल्ट करपाक शकना. आमी पत्रकाराचो पुलीस स्टेशनाचेर इन्सल्ट केल्लो आत्तां पळयलो मरे. आमचो पत्रकार भाव महादेव गवंडी हेका आयज पुलीस एक ऑफिसर जो आसा तो ताका भितर वचपाक दिना. ताका आडायता आणि आमी कित्याक येयल्या रे न्याय मागपाक येयला. आणि हे पुलीस जे आसात ह्या चोरांच्या वाटेन रावतात. हेचो निषेध आसा. ह्या सगळ्या चोरांच्या वाटेन रावपी पुलीस जे आसात तेचो आमी निषेध करता. कारण आयज पेडणे मतदारसंघ अख्खो लुटून गेला. होणकाण्याचे जमनी लुटल्यो, हसापूरचे जमनी लुटल्यो, आमच्या इब्रामपूरच्या जमनी लुटल्यो, वारखंडचे जमनी लुटल्यो, बागसरचे लुटल्यो, मोपाचे लुटल्यो, पेडण्याचे लुटल्यो. पेट्रोल पंप खंय घातला रे तो मालप्या मरे. हय तोय लुटलो. म्हणजे ही लूट जी आसा ती पेडणेकराची. ह्याच्या पुढे स्वाभिमानी पेडणेकर जागे जातले मरे. हांव ह्या पुलिसांकडे मागता, सरकाराकडे मागता, अशा पद्धतीचे जे लोक ह्या पद्धतीचे गाळी घालतात, कोणाचा इन्सल्ट करतात, ताका बेगिनात बेगीन अरेस्ट करचो आणि ताका भितर जो आसा तो घालचो अशी मागणी जी आसा ती आमी सगळे पेडणेकार भाव जे आसा ते करता. अशाच पद्धतीचो इन्सल्ट छत्रपती शिवरायांचो कलंगूटच्या एका नेल्सनान गेल्लो आणि अशेच सगळे शिवभक्त जे आसा ते एकत्र येयले आणि पुलीस स्टेशनाचेर कंप्लेंट केली. कंप्लेंट केल्यानंतर ताका अरेस्ट करूंक ना असोच मोर्चा हाडचो पडलो आणि त्या वेळाचेर ताका अरेस्ट केली. हे पुलिसान आपले कर्तव्य विसरचे न्ही. ताका लागून एका बेगिनात बेगीन अरेस्ट करचो. धन्यवाद. प्रथमेशान हेणी जाता तितले बेगीन पुलिसांनी हेका अरेस्ट करून हांगासर हे भाशेक लागून हांगासर तेणी आवाज उठयला. आमी सगळे पेडणेकार हांगासर जमलेले आहा. तेका लागून जाता तितले बेगीन पुलिसान तेजेर एक्शन घेवन तेका हांगा हाडचो. आमी वगीर रावचे ना. फाल्यां सांजच्या 7 सगळे जाण व्हडल्या संख्येन आमी जमोया. तो पर्यंत प्रथमेशाक ते धरून हाडटलेच. प्रथमेशान आमच्या सगळ्यांच्या फुड्यान माफी मागोंक जाय. त्याच प्रमाणे आमचे जे सगळे रिपोर्टर आसा लाईव्ह त्याची जे हे आसा लाईव्ह प्रक्षेपण लाईव्ह टेलिकास्ट सगळ्या मोबायला वरसून आणि पत्रकारांच्या कॅमेरांसून वयतले. सगळ्या गोंयांक आणि सगळ्या भारत देशाक कळोंक जाय प्रथमेशाची लायकी कितें आसा पळय ती. मत आम्ही पेडणेकरूच जिरयतले लायकी दाखोवन दितले. हे आमी फाल्यां करतले सगळे जाणांनी फाल्यां. जसो त्यांनी आपण अपलोड केला आमच्या भाषेचो अपमान केला तसो त्यांनी परत एक व्हिडिओ करपाचो आणि त्यांनी अपलोड करपाचो का आपण सॉरी मागतोय तसा त्यांनी घरचा दिवपाचो. भैयाच्याच भाषेन हिंदी तो भैया तो हिजडो तो कॉपी घेतो.